चरचरीत फ्राय करपाचें काम जालें चालू आमचें. सुंगटां पळयात काय करूया मोठी सारकी. तुका आवडटा रे मोजिटो? तुका तोंड सगळें आवडटा न्हू? पळय प्रॉन्स रवा फ्राय. वयस मार्को गँग फायनली. Cheers my bro. मोजिटो तितूस ना म्हणटा आनी आयज आहा म्हणटाय. आयज हाडला म्हाज्या खातीर स्पेशल. आवयस आनी हेअरस्टायल दाखय मरे सगल्यांक. हेअरस्टायल दाखय मरे. उजो मरे सारको. सो गाईज आयज आमी परत एकदा येयल्लेली आसा सालिगांव. तेतूस आमी चिंतलेले स्क्विड्स ट्राय करतली म्हणून. पण आयज आंटी कडेन खंय स्क्विड्स ना. कित्याक ना रे? काबार जाले खंय पळय. आयज स्क्विड्स ना खंय. आयज आमी आनीक कितें ट्राय करुया. लेट्स ट्राय. आमकां खावपाक आवडटा ना रे? आनी तुका पिवपाक आवडटा थंड रे? चरचरीत फ्राय करपाचें काम जालें चालू आमचें. मोजिटो टू गुड. सो गायज तुमी हांगा येता न्हू, हांगा सगळें मेळटा. एवरीथींग मोजिटो आतां तेंच्यांनी मोजिटो दवरला. दोन डिफरंट फ्लेवर आहा. मॅगीज आसा. हांगा येवन ट्राय करचें. आनी सॉरी आवाज मातसो हें येता कित्याक ट्राफीक आहा न्हू, खूब गाडयेचो आवाज येता. पळय सुंगटां पळयात काय करूया मोठी सारकी. मोजिटो टू गुड सारके. त्या दिसा आमी येयल्ले तेन्ना नासले. आयज तेंच्यांनी दवरला खंय. व्हेरी गुड. आनी हांगा येवचे तुमी रिव्स कॉर्नर. आनी तेजे सायडीक पळय आनी एक आहा. आमी फाटल्या फावटी हो स्टॉल हायलायट केल्लो हंगर पॉयंट म्हणून. सो हांगासरूय तुमी येवचे. हे पळय मोजिटो. ह्या लोकेशनाचेर खावपाची न्हू एक फिलूच अलग. फाटलो लोकेशन पळय काय बरो आहा तो. मोजिटो तुका आवडटा रे मोजिटो? तुका तोंड सगळें आवडटा न्हू? तोंड पिया पिया. आत्तां आयस्क्रीम खाल्लाय तेन. तोंड चड बरें न्हू. नॉट गुड. तू कितें खांक येयल्लेले? अरे रे मोये मोये नेक्स्ट टायम येवया आमी परत स्वीट्स खावपाक. हांवें मोजिटो घेतला पळय. हांव व्हडल्या कलराचो म्हणून. वा 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 वा. गुड 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 टू गुड. पळय प्रॉन्स रवा फ्राय. वयस टू गुड. तुका येयली गो रूच येयली? येयली रूच? वयस. आगे आमी देसी. आमी मगे हातीन खातात. कळ्ळें न्हू? डायरेक्ट अशें डायरेक्ट हातीन खातात. मागीर चल हातीन करुया आमी काम. हेजें चालू करुया. हय तर पळया टू गुड. आमचे गोंयकारांची बाबा स्पेशलिटी रवा फ्राय. चड बरो आसलो टेस्ट. को हा टेस्ट? तुका लायक जालो टेस्ट? लवली बेस्ट टू गुड. तू माझे सगळे व्हिडिओज पळयता? लास्ट खंयची व्हिडिओ पळयल्या माझी? सारकें सांग. लास्ट शॉर्ट्स पळयला. खंयचो शॉर्ट्स पळयलो ते देवीचो तो. व्हेरी गुड. आनी तुमचो व्हिडिओ हांवें हांगा स्टॉलाचो घातलेलो तो पळयला? आख्खो पळयला? फोटो कोणाचो आहा स्टार्टिंगूच? म्हाजो तेजो आहा. आनी तिजो आहा. अरे वा. तुका लायक जालो व्हिडिओ? जावं चल. आमचे व्हिडिओज पळयता खंय तो. आमचो आनी एक नेवो मेंबर जॉयन जाल्लो आसा आमच्या चॅनलाचेर आनी हेजें नांव आसा रीव. गायज आतां तुमी पळोवपाक शकता की आमचे चिकन फ्राय येयल्ले आसा ते. आनी आतां आमी खातलीत. आनी तेज्या पयलीं अवी मातसो कितें तरी मोबायलार दवरता.
हवी तुका नाका रे खावपाक. थंबनेल करतात थंबनेल. खाय रे घेऊया. तुका जाय तशें. म्हाका किसमूर करपाक कळना. चिरून जा तळसून जा मातशें शिजून घालून परत तळसून घाल मागीर सुंगटां घालून जाय परत तळसून ओली कोथमीर घालून जाय. ऐकले मरे तू करतलो. खंयची घेऊया. 50 रुपयाची घाल म्हाका पयली. जीपे करू मरे. गाईज तुम्ही पोवू शकता हांवें घेतलेली आसा सुंगटांचे किसमूर. तेका बरें न्हू गॅसीचेर अशें तळसून घेवपाचें. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां सांगता हे तळसून घेवच्या पयलीं सुंगटां मातशी 15 मिनटां न्हू उदकान मातशें सोक करून दवरूंक जाय. कित्याक तेजेर जे डस्ट आसा आनी कितें आसा न्हू तें वचोंक जाय. किसमूर करतले न्हू जाल्यार तुमकां खबर आसा हें कशें पळय तें. आतां हें अशें स्टर करीत रावंक जाय अंटील अनलेस तें कुरकुरीत जायचो. फ्लेम मातशी कमी करा जाल्यार करपाक ताका टेस्ट येतलो. पळोवं शकता ही आतां ब्रावन जाल्लेली आसा आनी बरी कुरकुरीत जाल्लेली आसा. सो हेका आतां एक प्लेटीन काडून घेवपाचें. प्लेटीन काडून घेतलेलें आसा हांवें चड क्वॉन्टिटी करूंक ना आमकां दोगांकूच जाय न्हू ती. पळय हांव घालता आतां इल्ली ही लसूण. लसूणी उपरांत घालता इल्ली मीठ. ताका बरें स्टर करून मातसो तुमकां न्हू हेजो वास येतलो. लसुणीचो वास येयलो न्हू मागीर घालपाचो कांदो तरीच सारको बरो स्टर करून घेवपाचो. बरो ब्रावन कसो कलर जाय तर स्टर करपाचो. आता भितर घातलेले आसा हांवें टमाटर आनी कांदो बरो मिक्स घातलो. स्टर करा बरो. ओके नाल्यार तेजो टेस्ट उरतना. आनी चवी पुरतें मीठ व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके जाय जाल्यार तुमी आनी कितेंय घालूं शकता. थोडो चाट मसालाय घालूं शकता. तेतून इतलो बरो टेस्ट येना. मीठ इज मीठ ऑलवेज. ओके तेज्या उपरांत घालपाचो हळदीचो पावडर. चड घालपाचो ना. म्हाज्या हातीन चमचो म्हाका मेळोंक ना म्हणून हांवें सुरी यूज केल्या. आनी अंकिता म्हणटा आमच्या घरान खंय चमचे ना आनी चमचे खंय उडयले ते म्हाका खबर ना. आतां भुरग्यांक बीन दवरला तेणी आलमारीन बीन जाल्यार देव जाणा. हो भुरग्यांक दवरला आलमारीन गायब जाला म्हणजे तुजे चमचे खावपाक कोण येतलो हांगा. ओके तेज्या उपरांत हांव यूज करता तुमकां दाखयता मालवणी मसाला. पळय चड घेवं नाका मातसो पळय बस इतलो. ओके तेज्या उपरांत मालवणी मसालो घालून बरें स्टर करचें. पयला तेजो आतां कलर कसो जाला तो. तेज्या उपरांत वयतली हितून चरचरीत सुकी सुंगटां जे हांवें फ्राय केल्लेली. फ्राय केले न्हू काय कितें जाता जाणा तांकां न्हू एक क्रिस्प मेळटा. आतां तो बरो स्टर करपाचो एज मच एज यू कॅन. बरो सारको. ओके लागोंक जायना पोनाक. ओके पळोवं शकता तुमी गॅस मातशी कमी करा
आणि तेजे उपरांत घाला सोला आणि कोकोनट. ओके, हांवें चड घालूंक ना कित्याक चडूय बरें न्हू कोकोनट घालप. तुमकां खबर आहा कोलेस्ट्रॉलाचें बीन वाडटा हालीं. बंद कर. ओके, सुक्या सुंगटांची कडी अंकितान केल्या, रायस आनी हांवें केला किसमूर चड बरो जाल्लो आसा. चला आतां हांव वयता जेवपाक फूल पावर. आनी आमच्या वांगडा आनी एक मेहमान आसा, दॅट इज मँगो. चला, फायनली आमी पावलेली आसा घरा. कालच्या आमच्या ब्लॉगान भरपूर सारे कमेंट्स येयल्या. जी पोयम माझ्या फ्रेंडान म्हटलेली ती खूप जाणांक आवडलेली आसा. थँक्यू सो मच. या खातीर ही पोयमीची धाकटी क्लिप हांव शॉर्ट व्हिडिओ करून घालता. ओके, जाता तितले मॅक्झिमम लोकांक शेअर करची न्हू. आनी आमकां काल खूब मजा येयली बिचार वचोन. एंडींग व्हिडिओ काल करूंक पावोंक ना बिकॉज लेट जाल्लेली. सो बिचार वचोन बरें दिसलें. आनी मेन म्हणटा पळय ते पोल्युशन कसलो, सरावंडींग घाण केल्लेली आसा, बाटल्यो फोडलेल्यो आसा, कोवच्यो गेल्लेल्यो आसा. ते न्हू मातशें कमी करपाचें. मोरजे तरी इतले ना आसा, इतले ना, पूण कानोये, कांदोलीम, कलिंगट, काबार. सो आमी न्हू, हांव जाल्यार कलंगूट, कानोये हे बिचार केन्नाच प्रिफर करिना वयपाक. मोरजे इज द बेस्ट प्लेस आनी ब्युटिफूल प्लेस आहा, यू नो गो. आनी खूब बरें दिसलें. आयज आमी कितें केलें गो, आयज आमी गेल्लेली रिव्स कॉर्नराचेर खावपाक. स्क्विड्स खावपाक गेली, पण जालें कितें, तेजे काबार जालें, आमकां मेळोंक ना ट्राय करपाक. बट दॅट आंटी आनी तेंचो जो भुरगो रीव, टू गुड सारको, व्हेरी जॉली आनी लविंग एंड कॅरिंग न्हू. प्लीज गोंयकार भाव भयण म्हाजे खंयसूनय व्हिडिओ पळयता, प्लीज तांकां सपोर्ट करा. रिसेंटली तेंच्यांनी ओपन केला, सो भरपूर तांकां सपोर्ट दाखया, मोग दाखया न्हू. आमचे गोंयकारांक सपोर्ट करचे ना जाल्यार कोण करतले. एक्झॅक्टली. आमचे गोंयकार जेन्ना आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करतले तेन्नाच बाकीचे लोक बी फुडें सरतले. एक्झॅक्टली तशें आसता तें. आनी गोंयांत न्हू भरपूर गरमी पडलेली आसा, भरपूर चिक्कार गरमी पडलेली आसा. आनी घे म्हणून त्रास जाता. हार्ट अटॅक केसीस वाडलेल्यो आसा. प्रेशराचे कोण लोक आसा तांकां त्रास जाल्लेलो आसा न्हू. तेतूंतले एक हें न्हू. एका सगळ्याकूच त्रास जाता. म्हाका त्रास जाता बाबा. तुका त्रास जाता म्हणून आतां एक फॅन लावया. ना आसूं, म्हाका बाबा त्रास जाता. म्हाका गरमी कशी सोंसना. हाका खातीर हांवें स्पेशली फॅन लायलो. एसी लावपाची काय ताकद ना न्हू म्हणून. अशें आसता तें. सो येस, कितें म्हणूंक सोदता तुमकां जाणा हांव, खूब सारे बरे मॅसेजीस येता इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर. तेतूंतले न्हू नाका जाल्ले पासून कॉमेंट्स आसता. आनी जे कोण आमचे व्हिडिओज पळोवन मोटिवेट जावन आपूण व्हिडिओज करूंक सोदता न्हू, प्लीज गो अहेड, पूण डिमोटिवेट जावं नाका. एक दीस दोन दीस व्हिडिओ घालता, व्हिडिओ कांय सपोर्ट मेळना म्हणून चॅनल बंद उडयतात. आमचें तशेंच जातालें. आमी कितें डायरेक्ट सेलिब्रिटी हे आमकां मेळोंक ना. आमी हार्डवर्क केला. इट्स बीन 1 year वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन सोशल मीडिया. अजून करता मॅम. आनी अशें ना की सदांच व्ह्यू चड आसता म्हणून. तुमी पयल्याच आसतले तशें आसता तें की मेहनत आसता. ओके, सो कीप डुईंग. आमी चिंतला एक फाटी आमी बेळगांव गेल्लेली बायक रायड करपाक. ह्या फावटी आमी चिंतला कोकण महाराष्ट्राक वयपाचें. थोड्या दिसांनी वयपाचें चिंतला. लेट्स सी. हांव जाता तितले बरे प्लेसीस हायलायट करूंक सोदता. ही तर म्हाजी व्हिडिओज सॅनिटो पळयता जाल्यार प्लीज ब्रो, इफ यू तो थंयसर सगळे बारीक सारीक जाणा कित्याक तेची बायल थंयसरली. सो ब्रो, यू आर वॉचिंग दॅट, प्लीज यू कॅन जॉयन मी. आमी टुगेदर या. तेजे उपरांत हांवें चिंतला आउटडोर खंय स्विमींग पुलार वयपाचें. तुमी सजेस्ट करा म्हाका एक बरो फार्म, त्या जाग्यार आमी वचोन फूल ब्लास्ट करया. मज्जा. तूं म्हाका फार्मार व्हरपाचो. म्हाजो दात सारको जाल्लो आसा. बट रूट कनल न्हू, तेजे स्टेप्स आसता 4 स्टेप्स. तेतूंतले 2 कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 2 उरलेले आसा न्हू. बट एवरीथींग इज फायन. ओके. आनी जे म्हाजे कोण फॅमिली मेंबर्स UKसून गोंयान येयल्लेले आसा आनी ते आमकां मेळोंक सोदता, वी आर फायनली फ्री आनी वी आर कितें म्हणटा ते वेटिंग टू मीट यू ऑल. ओके, कोण ते सांगिना तुमकां. व्हेरी सून
आमच्या युट्यूब चॅनलार दाखयता आमी कोणाक मेळपाक दिलो. आनी जूड माय ब्रो, इफ यू आर वॉचिंग माय ब्लॉग्स प्लीज टेक रेस्ट. खूब चड काम करता, यू आर वर्किंग टू मच आनी यू आर नॉट टेकिंग केअर ऑफ युअर सेल्फ. सारकें काय ना. आनी अशे खूब गोश्टी आहा ते तुमकां सांगपाक जाय, पूण व्हेरी सून सांगतलो, यू नो, व्हेरी सून. आनी मेन म्हणटा पळय तें एरोक्स हांवें हेजो लेवल 3 मॉडिफिकेशन चिंतलेलें आसा. सो तेज्या खातीर स्टेट येवन रावा. म्हाका न्हू एकूच एडिक्शन आहा, दॅट इज मॉडिफिकेशन. म्हाजें आनी कसलेंच नाकाल्लें एडिक्शन ना, स्मोक बीक कांय ना. आय एम एडिक्टेड टू मोटरसायकल, दॅट्स वॉट आय एम. आनी म्हाका तेंच लायक करपाक कोणाक एरोक्स स्टेज 4 मॉडिफिकेशन पळोवंक जाय ती हांवें केल्ली जाल्यार प्लीज कमेंट हे तर करून आनी तुमी बी म्हाज्या वांगड येवं शकता मॉडिफाय करपाक. हे तर करूंक लागत जाल्यार गाडयेचो सत्यानाश जालो आमचो. तीच मॉडिफिकेशन मरे खच्चर स्टायल हांव मॉडिफिकेशन करून दितलें तुमकां. ओके. आनी आयचो तर आमचो ब्लॉग तुमकां आवडला जाल्यार चॅनलाक कितें करूंक जाय गो? लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ते मेरेन आमी तुमकां मेळटले फाल्यांच्या व्हिडिओ. कॉमेंट करपाक विसरू नाका, दॅट इज इम्पॉर्टंट. नाल्यार तुमची मेसेज आमचे कडेन कशी पावतली तर? तुमी हालीं कॉमेंटाक घाली ना. कमेंट घालपाक कितें जाता? तुमचो हात दुखता ना? हांव पळय रिप्लाय करता सगळे कॉमेंट्स. ओके, सो कॉमेंट करून सांगा आमचे ब्लॉग्स कशे आसता ते. टाटा, गुड नाईट, बाय बाय. बाय बाय.